कशें कितें वातावरण आसा? आयज देवी लयराईच्या प्रांगणात आमी हांगासर जमलेले आसा आनी आमचे उत्तर गोवा उमेदवार श्रीपाद भाऊ नायक हांगासून तुमच्या मय मतदारसंघाचो आयज दौरो सुरू करता आनी ह्या माध्यमांसून हांव जनतेक आव्हान करता की जास्तीत जास्त लोक आमच्या वांगडा जोडून रावचे अशें सगळ्यांक आव्हान करता। आयज जो विश्वास आमकां संपादन जाल्लो आसा की ज्या जनतेच्या विश्वासाचेर आमी इतले उलोवंक शकता की आमच्या मय मतदारसंघांसून आमच्या दिवचल तालुक्यांसून ह्या मय मतदारसंघांतल्या चडांत चड मतदार जो आहा तो आमकां खात्री आहा की आमचो मय मतदारसंघ सगळ्यांत अग्रेसर आसतलो अशे आमचे प्रयत्न आसा आनी हे उलोवपा खातीर जे पाठबळ आमकां जनतेन दिल्लें आसा आनी आमी जी 2 वर्सां जनतेची सेवा करता आसतना वेगवेगळी कामां केल्लीं आहा ह्या माध्यमांसून म्हाका सांगपाक दिसता की जो विश्वास आमी लोकांचो संपादन केल्लो आसा आमदार म्हणून जें काम आमचें चालू आसा तशेंच जिल्हा पंचायत सदस्य आमचे पंचायत मंडळ जे आमकां सपोर्ट करता आनी लोकांची सेवा करपाक जी कामां करता आमी त्या आदाराचेरूच आमकां जनतेचो जास्तीत जास्त पाठिंबो मेळटलो हो आमकां विश्वास आसा आनी ह्या विश्वासाच्या जोराचेर आमी जो टप्पो आमी जो ठरयल्लो आसा तो तेच्या पेक्षा जास्त जातलो अशें केन्नाच जावंक नासलेली ही इतको मताधिक्य आमकां मेळपाची ही आमचे कडेन आमकां आशा। खरें म्हणशी तुमच्या सगळ्यांचा हांव उपकारी आसा। भारतीय जनता पक्षाचे पार्टीचे काम उबें करपाक हांव आतां सुद्दां हांवें शिरगांवां तेंच म्हटलें तें मनाक आसा तें फक्त उलोवन दाखोवपा लागून न्हय तर हो मतदारसंघ सदांच आमच्या फाटल्यान रावलो। ह्या मतदारसंघाक जे काही सुरवातीच्या कामाक जी काही आमकां मदत केली काम उबें करपाक ती खरोखरूच अतुलनीय आसा अशें हांव मानतां आनी एक खंबीरपणे हो मतदारसंघ ह्या पक्षा पार्टीचो भाले केल्लो म्हणून आजूय त्या पद्दतीन लोकांची सेवा करपाक सगळे कार्यकर्ते पदार आसूं पदार नासूं पण भारतीय जनता पक्षान दिल्लें काम ड्युटी म्हणून हें समाजाचें काम म्हणून ह्या देशाचें काम म्हणून हेतून कार्यरत आसात। हांव तांचे सगळ्यांचे मनापासून तांच्या सगळ्यांचे तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता। हांव आनी एक गोश्टी लागून तुमचो आभारी आसा। एक 2 रिकॉर्ड तुम्ही ह्या 25 वर्सांक तुमी प्रस्थापीत केल्यात ते म्हणजे 5दां सतत म्हाका निवडून दिलो आणि ज्या जाग्यार एकदां आयिल्लो खासदार परत दुसऱ्यांदा हांगासरल्या उत्तर गोंयच्या जनतेन निवडूनच दिवना थंय म्हजे सारक्या सामान्य एक कार्यकर्त्याक तुम्ही 5-5 वेळा निवडून दिलो हो रिकॉर्ड आज पार्लमेंटान थंय दर्ज आसा। 5 वेळा येयले 6 वेळा येयले खासदार आसा पूण ते सतत येवनात एकदां येयल्या एकदां हरल्यात परत येयल्यात ते अशें तेंचे 5 आनी 6 फावटी जातल्यो पूण हो रिकॉर्ड जो आसा उत्तर गोंयच्या मतदारसंघाचो रिकॉर्ड कोणूच मोडूंक शकची ना आनी म्हाका दिसता परत एकदां ह्याय वेळी तो रिकॉर्ड तुमी आनी एक पावलान फुडें व्हरतले अशी पूर्णपणे आशा आमकां आसा कारण त्या पद्दतीन डबल हॅट्रिक करून डबल हॅट्रिकाचो रिकॉर्ड आनी एक रिकॉर्ड ते कायम जातलो हे कोण खूब खुशी भोगता आनी म्हाका दिसता तुम्ही सगळ्यांनी जे कितें आतां पर्यंत दिलें ते खरोखरूच आमी तुमचे आभारी आसात। जन्मोजन्मी आमी केन्ना ते तुमचे उपकार विसरना कारण तुम्ही सगळ्यांनी हो आशिर्वाद दिलो म्हणून हे देशाची 25 वर्सां सेवा करूंक मेळ्ळी।